आमी सध्या आसा फोंड्या सावयकर हॉस्पिटला भायर आनी आयज फोंडेचे आमदार तशेंच कृषी मंत्री रवी नायक हांकां मरण आयलां अशें कळटा की तांकां हार्ट अटॅक आयलो। ताच्या मागीर तांकां हांगासर सावयकर हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें आनी हांगासर अशें कळटा की तांकां मरण आयलां आनी सद्याक आमी पयलें की तांची जी बॉडी आसा ती सद्या हॉस्पिटलांच्यान तांचें जें निवासस्थान आसा खडपाबानार थंयसर व्हेल्या आनी फुडली कितें अपडेट आसा ती आमी काम करपाचें आमकां काम करूंक जाय। आज गोंयान रवी नायक ज्यांनी बरी भशेन योगदान दिल्लें आशिल्लें, खास करून बहुजन समाजाक ज्यांनी कित्येक वर्सां आधार दिल्लो, आज हा आधार आज प्रत्येकाच्या तकलेवेलो आज हरपलेलो आसा। ज्या मनशा कडेन एक विजन आशिल्लें, ज्या मनशान संपूर्ण गोंयचो ज्या देवाचेर मुख्यमंत्री जाल्लो आशिल्लो त्या देवाचेर विकास केलो, खास करून महिलांचें सबलीकरण करपा खातीर तांची तकली लढयली। तातूंतल्यान आज संपूर्ण गोंयान भितर आज गोंयचें नांव आनी गोंयाक खास करून कुळमणकार जो आसा ते हक्क तांकां दिवपा खातीर रवी नायक झुजलो। रवी बाब नायक हो म्हजो राजकीय गुरू, जाणेन बुडत्या तळ्याक म्हाका हात दिलो राजकारणाक आनी ताच्या पावलाचेर पावलां धरून आज गोंयचे विधानसभेन पावलो। हांव वेळाचेर इतलोच म्हणटलो की रवी बाब नायक आमचे सद्य स्थितीन पूण ताची सावळी जी आसा, ताजो तो आत्मो जो आसा तो सदांच ह्या गोंयचेर किंवा ज्या ज्या लोकां कडेन ताजो लागींचो संबंद आसा ताचेर सदांच आसतलो। आज तो मनीस आमच्या फुड्यान ना, एक भंडारी समाजाकूच न्ही बट गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर एक मोठी लॉस आसा। लोकां खातीर जें कितें कार्य केलां तें सगळ्यांकूच खबर आसा। एक खूब मोठे लिडर आज आमच्या पासून गेल्ले आसा आनी फॉर मी ऑल्सो इट्स अ व्हेरी बीग पर्सनल लॉस। रायट फ्रॉम माय चायल्डहूड हांव सामको कनेक्टेड आशिल्लो पातळा कडेन।